वर्सा 2023 सरकारान माझी बस येवजण पायलट बेसिसाचेर चालीक लायिल्ली. ती येवजण आता सरकार बंद करता. सरकार खंय नवी माझी बस येवजण 2025 चालीक लावपाचें आसा. 57 बसी खंय ह्या येवजणे खाला दक्षिणेंतल्या काणकोण, मडगांव, पणजी, कुडचड्या, फोंड्या, उसगांव, दिवचल ह्या रुटाचेर चलताल्यो. नव्या येवजणे खाला आता किलोमिटरा फाटल्यान ₹3 डिझल सबसिडी, बस रिप्लेसमेंटाक 10 लाख आनी 50% इन्शुरन्स सरकार दिता. पोरण्या येवजणे प्रमाण बसीचो दिसाची येणावळ कदंबाक दिवची पडटाली. मागीर कदंबा ₹6 दवरून उरिल्ले परत बसकारांक दिताले. तुमचं जे तुम्ही अर्निंग करता तेजे अर्निंग तुमी आनी तेज्या भायर आमी कदंबा म्हणून तुमकां पर किलोमिटर ₹8 आमी दितले म्हणून. आनी तेजे जो ड्रायव्हर जावं मेंटेनन्स डिझल खर्च बी सगळो तेंच्यांनी पळोवपाचो ओनरान, आनी फक्त कंडक्टर आहा तो आमचो आसलो. पूण ही स्कीम आसा ती आतां आमकां सगळ्यांक सांबाळून घेवपा जाय म्हणून आतां सरकारान ती स्कीम एक तयार केल्या. अजून नोटिफिकेशन जावना तेजें. ती स्कीम अशी आहा की प्रत्येक जो गोंयभर जे कोण बसवाले हितून जॉईन जातले तांकां पर किलोमिटर ₹3 म्हणजे समज तेणी 200 किलोमिटर चलयली जाल्यार तांकां ₹3 प्रमाणे पयशे मेळटले. त्याच प्रमाणे तांकां जे तांचो इन्शुरन्स आहा, समज 60,000 इन्शुरन्स आहा जाल्यार तांकां 50% 30,000 तांकां इन्शुरन्स मेळटलो. जाल्यार तांकां ती बस नवी घेवपा खातीर सरकार तांकां 10 लाख तांकां दितले. जे प्रायव्हेट बसवाले आहा तेंचो टायमींग जावं आमचो टायमींग डिफरंट आसता. आमी एकच टायमाचेर त्यो बसी वचना, दोगांयकूय पॅसेंजर मेळपाक शकना. म्हणून आमचो तो टायम 10 मिनटां 15 मिनटां सोडून बसीचो टायमींग आसता. सगळ्यांक घेवपा खातीर सरकाराचेर चड व्हडलें बर्डन पडनासतना ही स्कीम आमी तयार केल्ले कडेन आसा. आनी एक तांकां आसा की जर ते बसींचेर आमी एडवर्टायज करतले आनी ते एडवर्टायजाचेर ते इन्कम येता ते 50% इन्कम बसवाल्यांक मेळटले आनी 50% आमकां कदंबाक मेळटले. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आनी सगुण गावडे.